रानभाजेचो दुसरो फेस्टिवल आमी काणकोणच्या रवींद्र भवनामध्ये ओपन जावपाक म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता। फाटल्या वर्साक आमी अर्ध्या दिसाचो असो एक प्रतिनिधी स्वरुपांत आमी रानभाजी त्या वेळाचेर आमच्या शाळांतल्या भुरग्यांनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी अंगणवाडी वर्करांनी आमकां उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलो आणि त्या लोकांनी ज्या तरेची प्रतिसाद दितकच ह्या वर्साक आमी थारायलें हो फेस्टिवल आसा न्ही राज्य फेस्टिवल जावपाक जाय अशा तरेचो हांवें सामकें जे आयोजक आसा सगळ्यांनी तांणी मनाक धरलो आणि पहिल्याच वर्साक आमी राज्य पातळीचेर हाचो आयोजन केलें आणि हें आयोजन करता आसतना विशय ल्हानसोच रानभाज्यो हो विशय ल्हानसोच पूण आजच्या काळानुसार खूब गरजेचो आसा म्हाका दिसता। आज अनेक प्रकारचे रोग येवपाक लागले आसा किंवा अनेक प्रकारचे कॅन्सर जावपाक लागले आसा आणि मनशाचें जीवन जें आसा न्ही अस्वस्थ जाल्लें आनी ताजें कारण जें आसा न्ही आज आमी अनेक प्रकारचे पेस्टिसायड मारिल्ल्यो भाज्यो खातात आणि ताजे दुश्परिणाम जे आसा न्ही आपण संबंद शरिराचेर जे आसा न्ही पळयता आणि त्यामुळे हाचोच अभ्यास करून आमी सगळे म्हणजे काणकोण बायोडायवर्सिटी किंवा जो सगळ्यात आमच्या बायोडायवर्सिटी किंवा राज्याचं बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो आसा तांचे आमी उलयलें आणि ह्यो भाज्यो आमी प्रमोट करपाक शकता। जे मेडिसिनल गुणधर्म जो आसा ते वेवस्थीत आमी लोकांक सांगपाक शकता। त्या भाज्यो आसा न्ही 100% ऑर्गेनीक आसा खंयच्याच प्रकार किंवा ह्या भाजयेचें म्हत्व जें आसा न्ही संबंद गोंयभरांतल्या लोकांक कळपाचें आसा शहरांतल्या लोकांक कळपाचें आनी जेणे करून जे आसा ह्यो भाज्यो जे आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे जे गाडी आसा तांचेर विकल्यो वचपाक जाय मेळटा अवेलेबल आसा अशा प्रकारचे सेंटर लावपाक जाय आनी जेणे करून जे आसा जी आमची बरें संपदा आसा जी वेस्ट वता आनी त्यामुळे रानांत जंगलांत रावपी सर्वसामान्य मनीस आसा ताकाय 4 पयशे मेळटा तो सदन जावचो अशें एक दोन चार विशय घेऊन आसूं आमी राज्य संस्था म्हाका दिसा ज्या तरेच्या शाळांतल्या भुरग्यांनी मांडावळ केला सुंदर प्रेजन्टेशन केला आनी म्हाका दिसा आमचो जो आयोजकाचो कन्सेप्ट जे आसलो तो सक्सेस जालो अशें म्हणल्यार ह्याच्याय फुडें म्हाका दिसा आजचें जे पळयतलें आसा की तो फेस्टिवल जो आसा न्ही तो तितलो प्रसिद्ध जातलो इतल्या लोकांक त्यामुळे ताजें स्वरूप जें आसा न्ही तें हाजे फुडें खूब मोठी विराट स्वरूप येतलें अशें म्हाका दिसता। टोटल की तुमी ह्या कन्सेप्टाक गोंयभरांतल्या लोकांनी आमकां दाद दिले ताजे कौतुक जेणे जेणे लोक मेळटा आसा न्ही ते रानभाजीचेंच कौतुक करता जशें श्रमदामाचे कन्सेप्टाचें कौतुक करता तशाच तरेचें रानभाजयेच्या कन्सेप्टाचें सुद्दां जें आसा कौतुक जें आसा न्ही संबंद गोवा भर म्हणजे बातमी हेचे पळयतकच आसा न्ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान सुद्दां भुमिका घेतलेली आसा ताणें आनी एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की जर भाजी जर तुमी वेवस्थीत आमकां तुम्ही कलेक्ट करून दिवप शक्य आसा जाल्यार हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या गाड्याचेर सुद्दां आमी घेवंक शकता अशा प्रकारे तांणी निवेदन केलें। ह्या फाटल्या वर्साक आमी फक्त तालुक्या पुरतूच केलो म्हणून हो राज्यव्यापी आसा स्ट्रिक्ट आसा त्यामुळे जवळ तांची स्वरूप जें आसा डबल जालें पार्टिसिपंट सुद्दां जे आसा न्ही ते जवळ म्हाका दिसा 135 ग्रूप प्रयत्न करतना आमी ताचेर आज आमी गेल्या वर्सा प्राथमीक सरपंच केलो की हांगा आज आमी पळयतात की लोक कशे दाब दितल्यान लोकांक विशय वापरून जालो कारण तातूंतल्यान जो आमी 4 कलमी एजेंडा जो आसा तो आमच्या लोकां कडेन पावूंक शकलो काय एक विशय म्हणटा तो गांवांतल्या सामान्य मनशाक 4 पयशे मेळप ही भाजी करप दुसरो आसा तो मेडिसिनल व्हॅल्यू जो आसा तो लोकां पर्यंत पावप किंवा जो ऑर्गेनीक कन्सेप्ट आसा तो लोकांक पावप आनी बऱ्यो भाजयो लोकांक सहजतेन एखाद्या सेंटराचेर मेळटा की अशा प्रकारची स्थिती जावंक येता करून एक ताजेर चांचणी आज रवींद्र भवनाचें उद्घाटन आसा म्हाका मागीर येवपाचें आसा आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे येवपाचे बाकीचे सगळे मान्यवर येवपाचे म्हाका खूब आनंद जाता इतल्या सगळे आमी ह्या टर्माक कावंट घेतले आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमी काणकोण विजन आनी मिशन अशा एक कन्सेप्टान विचार केलो की 2030 उपरांत काणकोण खंय आसपाक जो आज PM जसं म्हणटा 2047 उपरांत आमचें भारत देश खंय आसपाक जाय गोंय खंय आसपाक जाय आमी विचार करता की काणकोण खंय आसपाक जाय त्या विचार करता आसतना की अशा तरेचे प्रोजेक्ट की रवींद्र भवन जावचें कलाकारांचें एक व्यासपीठ निर्माण जावचें आनी प्रामुख्यान काणकोण ही एक सांस्कृतीक राजधानी जावंक शकता काय
तसेच रवींद्र भवन जावचें ही आमची सामकी सगळ्यांची सगळ्या लोकांची म्हाका हें आशिल्लें मनांतली इच्छा आणि वास्तवीक जें आसा 2013 आमी ताचें फावंडेशन सुरू केल्लो प्रत्यक्षात काम 2017 सुरू केलें आणि आज ते प्रत्यक्षात 2007 वर्सां उपरांत जें आसा प्रत्यक्ष काम जाता आणि अत्यंत सुंदर अशें म्हणजे ताका अप्रतीम म्हणजे आमी सगळेच कामगार आसा म्हणजे ताजे डिझायनर कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर हांचे सगळ्यांचे कौतुक करतले इतलो सुंदर प्रोजेक्ट आसा काणकोणांत बहाल केल्लो आसा आणि त्यामुळे आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचेय आमी आभार व्यक्त करता तो इन टायमाचेर फाटल्यान लागून फाटल्या 2 वर्सांनी आसा हो आमकां सुपुर्द करता आमकां आज सबंद काणकोणाचो एक आनंदाचो क्षण बेसिकली ताजे बुक्स करता आमी दोन्ही सॉफ्ट कॉपी आणि हार्ड कॉपीच्या माध्यमांतल्यान आसा लोकां मेरेन आनी म्हाका हांव तेंच विचार करतालो की आज डेकोरेशन करता आसतना जी फुलां म्हाका सुद्दां खबर ना की अशा तरेची फुलां ती प्रेजेंट केल्ली आसा म्हणजे ल्हानांतलो एक प्रकारचो की वनसंपदा जी आसा न्ही ती प्रगत आसा म्हणजे आमी रानांत आसून जेन्ना त्यामुळे आमकांच आशिल्लें आसा ताचे बाकी हे सगळ्या लोकांचें टॅलंट प्रत्येक कामाचो सामान्य लोकांचें टॅलंट आसा ह्या कन्सेप्टा खातीर हांव सबंद काणकोणचे लोक सेल्फ हेल्प ग्रूप बाकी सगळ्यांचे हांव मनांतल्यान आभार करता आनी ते प्रेसाचे आभार करता ते खातीर म्हणजे पणजेच्यान मेळ्ळें कृशी धोरणा संदर्भात फाटीसुराक जे आसा आमचे कृषी मंत्री आसा तांणी योग्य तरेन सगळीं लोकांनी हें कृशी धोरण आंकपाक जाय आनी त्या कृशी धोरणाक ह्यो सगळ्यो बारीक सारीक डिक्लेरेशन तांणी आमकां वापरप जाय तातूंतल्यान आमी फुडें वचपाक जाय अशा खातीर अनेक विशय कृशी धोरणा समोर दिल्ले आसा आनी ते बेगींतले बेगीन अशें निघयलो तर खूब एक गजाल कशें आज फास्ट फुडाचो जमाना पिझ्झा मोमो हेच अशा प्रकारचे जे खाणे जे खावपा खातीर भुरग्यांक सगळें करतात त्यामुळे प्रामुख्यान जे आसा न्ही आमी शाळेंतल्या भुरग्यांक म्हणजे शाळेचे टिचर आसतले मास्तर आसतले बाकी संस्था आसतले तांकां अपील केली ज्या भाज्यांचें म्हत्व आसा ते भुरग्यां पर्यंत पावप आणि म्हाका दिसता खरें अर्थान म्हणजे हांव विद्यार्थ्यांचें कौतुक करता की त्या आज ज्या तरेन माणावळ केल्ली आसा आणि त्या तरेन तांणी हो कन्सेप्ट भुरग्यां पर्यंत रुजोवपाक आमी यश मेळ्ळें आनी त्यामुळे भुरग्यांक इतलें सांगपाक सोदता की तुमी ज्यो रानभाजी मेळटा त्या रानभाज्यांची म्हायती समजून घेयात रानभाजी खावपाचे दृश्टीने पेरंट्स इतले ह्यो खावात पिझ्झा मोमो पेक्षा जे आसा हें खाण जें आसा ऑर्गेनीक खाण मेडिसिनल खाण जें आसा बरें खाण जें आसा तुमी खावचें आनी बरें हेल्दी जावचें